बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. बावमळीनो आमी शांत आमी वांटो घेता आसतना जोझफ डिसोजा आणि मारिया विएगसी आमच्या बावमळ्या पासून मागुया. तशेंच मागुया जुझे फ्रांसीस लॉपीस ह्या आमच्या भावाचो मरणाचो दुसरो पयलो वर्साचो उगडास. जे फ्रांसीस लॉपीस हांकां सुर्गीच्या बापान आपले शांतीन विसवान घे म्हूण मागतना फादर जर्वाजियो आमच्या याज्ञीक भावाच्या आवयचो आज दुसऱ्या वर्साचो उगडास. खुशी सांव फेर्नांदीस ह्या आमच्या भयणीक वचूक सुर्गीच्या बापान आपले शांतीन आपले विसवान घेवन आनी तिचे गोच्यांक बुजवण आनी बोड मागतना ब्लॉसम विएगस, ब्लॉसम त्रिंदाद आनी लुईस आंद्राद हांचो वाडदीस तांचेय पासून मागुया. सुर्गीच्या बापान तांकां आपली बरी भलायकीन राखच्या. बाबडीनो आयज पवित्र सभा करता उगडास भाग्यून इरिन्यो ह्या इश्ट साहेबाचो रोगशास्त्राचो ताणें भावार्था खातीर आपलो जीव दिवंक राजी जालो. भावार्थ पवित्र सभेन अखंड सांबाळूंक ताचो हुस्को आसलो. ताच्या विनोदीन आमी आमचो एक एकल्याचो भावार्थ आनी आमचो संबंद देवा लागीं अदीक आनी अदीक मजबूत जावंक मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जातना आमी पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचें मोक्षणें देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणिलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यवन सुदान संकवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बक्षू आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ही महामारी हे पेस पिडीत आमकां राख आनी सांबाळ. आमच्या गोंयांत ह्यो केसीस उणे जावंक मागुया. मरणां नाच जावंक मागुया. देवान आमची काकूत करूंक, आमची पातकां बगसूंक आनी आमकां सगळे तरेच्या वायटांतली निवारूंक मागुया. सर्वेस्परा स्वताच्या आनी शांतीच्या बापा,
धर्मदुतांचे शिकवणेंत तुवें पवित्र सभेक दिल्लो बावाट मनशांच्या झगड्या वरवीं दोणवळ ना जावंक आनी सगळे पवित्र सभेन थीर शांती सांबाळूंक भाग्योंत इरिनेव तुजो धर्मोद्योक्ष आनी रक्षाश्री मोरो पुर्यान वावुरलो. ताचे विनवणेन आमचो वावार्थ आनी मोग वाडय आनी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां करून तुजे शांतींत आमकां सांबाळ. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजोड चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मामरे तावन भायर सरून ते दादले सोदोम दिश्टी पडटा थंय गेले आनी तांकां वाट दाखोवंक अब्राहम तांचे फाटल्यान गेलो. सोर्वेस्परान चिंतलें अब्राहमाचें व्हडलें राष्ट्र जातलें आनी ताचें नांव घेवन संवसारांतलीं सगलीं राष्ट्रां आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं म्हणटच हें हांव करूंक वेता तें अब्राहमाक लिपोवन दवरूं. आपल्या भुरग्यांनी आनी कुटुंबान प्रमाणीकपणान आनी नितीन सोर्वेस्पराची वाट सांबाळूंक ताणें हुकूम घालच्याक हांवें ताका विंचून काडला. हे भाशेन अब्राहमाक आपणें बसायलें तें सोर्वेस्पोर घोडोन येशें कोत्तलो. तर सोर्वेस्पोरान म्हणलें सोदोमाची आनी गोमोराची बोबाट भोव व्हड, तांचें पातोक भोव व्हड. म्हजेशी बोब पावल्या त्या प्रमाणे तांणी खरेंच तें सगलें केलां वो ना तें पळोवंक हांव सोकला देंवतलों. हाची खबर हांवें घेवंकूच जाय. ते दादले थंय तावन सोदोमाचे वाटेन गेले, पूण अब्राहम सोर्वेस्पोरा मुखार थंयच उबो रावलो. ताचे बोगलेक वचून ताणें म्हणलें कोट्या बरोबर प्रमाणीक मनशांचोय तूं खरेंच इबाड कोत्तलोय. शारांत घोडये 50 प्रमाणीक मनशां आसतीत, खरेंच हांचें तूं निसंटोन कोत्तलोय. ह्या शारांत आसतल्या 50 मनशांक लागून तें शार तूं वाटावचो न्हय. असली वस्त करूंक चिंतिनाका. खोट्या बरोबर प्रमाणीक मनशाकूय मारप म्हणल्यार प्रमाणीक आनी खोट्यांक एकेच तरेन वागयल्ले भाशेन जालें. असलें करूंक चिंतूंकूच नाका. आख्खे पृथ्वीचो मनसोबीदार नीट करचो ना. सोर्वेस्पोरान म्हणलें सोदोम शारा भितर 50 प्रमाणीक मनशां म्हाका मेळ्ळ्यार तांचे खातीर हांव सगल्या गांवांक बोगशितलो. अब्राहमान जबाब दिलो हांव धूल आनी गोबर जावनूय सोर्वेस्परा मुखार अशें उलोवंक फुडें सोदतां. घोडये 50 5 जाणां उणी आसतीत. 5 जाणांक लागून आख्ख्या शारांत तूं निसंटोन कोत्तलोय. ताणें म्हणलें ना, थंय 45 मेळ्ळ्यार हांव निसंटोन करचो ना. अब्राहमान आनीक एक फावट म्हणलें घोडयेक तुका 40 मेळटीत. सोर्वेस्पोरान म्हणलें ह्या 40 खातीर हांव निसंटोन करचो ना. अब्राहमान म्हणलें हांव आनिकूय उलोयन जाल्यार म्हज्या सोर्वेस्पोराक वायट दिसचें ना म्हूण पातयेतां. थंय घोडयेक 30 आसतीत. ताणें म्हणलें ह्या 30 खातीर हांव निसंटोन करचो ना. अब्राहमान म्हणलें सोर्वेस्पोरा लागीं आनीक उलोवन हांव फुडें सोदतां. थंय घोडयेक 20 आसतीत. सोर्वेस्पोरान जबाब दिलो ह्या 20 खातीर हांव निसंटोन करचो ना. अब्राहमान म्हणलें हांव आनीक एक फावटीत उलयल्यार म्हज्या सोर्वेस्पोराक वायट दिसचें ना म्हूण म्हाका बोरवोसो आसा. घोडयेक थंय 10 आसतीत. सोर्वेस्पोरान म्हणलें ह्या 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसंटोन करचो ना. अब्राहमा कडेन उलोवन जातच सोर्वेस्पोर गेलो आनी अब्राहम आपल्या घरा परतलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी.
सोर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग म्हणुया. सोर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सोर्वेस्पोराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान काळजान आनी सोक्तेन ताच्या पवित्र नांवांची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सोर्वेस्पोराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. जबाब. सोर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. तोच सगले तुजे अपमान बक्षिता, सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायेचो मुकूट घालता. तो तुजें जिवीत देण्यांनी बोदता. गरुडा परी तुका नव्यान तोन्नी पिरायेचो करता. जबाब. सोर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. सोर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो ताचो राग सोत कोन पेटोना. ताचें काळीज काकलुतीचो तेवो. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग धरून रावचो ना. जबाब. सोर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. आमच्या पातकांक फावो तें मापान तो कास लायना. आमच्या गुन्यांवांचें फावो तें फारीकपण मागिना. प्रितुमी परस सोर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती कोत्तल्या ताईं ताचो मोग. जबाब. सोर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण आज तरी देवाचो ताळो तुमी आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माती वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपणा भोंवतणी लोकांची उरपणजी पळोवन जेजू दोंगरा पेलतडी वचूंक लायले. तेन्ना एका धर्मशास्त्रान लागीं सरून ताका म्हळें, गुरुजी तूं वेशीतूय हांव तुज्या पाटल्यान येतलो. आनी जेजून ताका सांगलें, कोल्यांक दोली आसात आनी वारावेल्या सुकण्यांक घंटेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेंकूंक खंयच सुवात ना. ताच्या शिशां भितर एकल्यान ताका म्हळें, पयलीं म्हाका वचून म्हज्या बापायक मातयेक लावूं दी. जेजून ताका सांगलें, तूं म्हज्या पाटल्यान ये आनी मेल्यान तांकां आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावूं दी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. सर्वेस्पोर सगलोच कोवाळाय आनी मायेमोग. आज देवाच्या उतराक बाबा बिडीनो आमी जबाब दिला. ह्या उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आब्रामा आनी देवा लागीं जाल्ली चाली बोली आमकां वाचूंक मेळ्ळ्या. आनी प्रत्येक पावट हें वाचप हांव वाचतां तेन्ना आब्रामाची वागणूक देवा सवे कसली ती नियाळटा. आब्राम सादो मनीस, देवा लागीं उलोवंक भियेना. आपल्या सादेपणान देव आपलो एक इश्ट, देव आपलो एक सांगाती.
आपले वाटेर आपल्याक मार्गदर्शन दिवपी देवा लागीं अब्राहम उलयता. न्हूच उलयता, सदोम आनी गोमोर्रा खातीर वाणपणां कोत्ता. आपल्या खातीर न्हय, दुसऱ्यां खातीर, सदोम आनी गोमोर्रा शाराच्या लोकां खातीर. देव स्वर्गावेलो उजो धाडून ह्या दोनूय शारांची निसंतोन करतलो म्हूण सांगता तेन्ना अब्राहमाक चुचुरे दिसतात. आनी देखून अब्राहम देवा लागीं आणपणां कोत्ता. काय बरें हें वाचप. 50 लोक तुवें मेळ्ळ्यार त्या 50 लोकां खातीर तूं सदोम आनी गोमोराचेर कास लायतलो. अब्राहम देवा लागीं विचारता. तूं देव, तूं बरो, तूं बेश्टो निसंतोन करिना. आनी देव म्हणटा ना, कोचचो ना. अब्राहम बोड घेता. तुवें 5 उणे आसत, तुवें फकत 40 आनी 5 45 आसत, कोत्तलो. देव ना म्हणटा. आनी अब्राहम 10चेर पावता. ह्या 10 लोकांक पासत तूं सदोम आनी गोमोर्राचेर उजो धाडून नाश कोत्तलो. आनी देव म्हणटा ना. भाव भयणीनो, आमी जाणो सदोम आनी गोमोर्रा हे गांवांत 10 लोक देखून मेळोना. सदोम आनी गोमोराची वाट सोडुया, आमचेर नदर मारुया. आमचो देव कोवळाय आनी मायमोग. आमचें जिवीत कितें गाय. घडये आमी 100% बरी न्हय जायत. None of us are 100% good people. But we need to be good people. कितले %? अब्राहमान म्हळें 50 लोक. 50%, 40%, 30%, 10%. आमकांय बाबा भयणीनो देव वेळ दिता. आमी पातोक सोडून, आमी संवसाराची आस्त सगळी सोडून, आमी दुसऱ्यांक पिडपाचें सोडून, आमी दुसऱ्यांचेर आड उलोवपाचें सोडून, आमी काळजा मनान बरी जावंक देव आमकां सोयेक दिता. ही महामारी, ही पेस्ट पिडा आनी इतली सगोट संवसारांत मरना. आमच्या गोंयांत 3,039 लोक मेलो आनी सवकास मरत आसा. देव आमकां सोयेक दिता आनी विचारता कितले %, कितले टक्केपुऱ्यान आमी बरी देवाक मानता तसली गाय. देव कोवळाय आनी मायेमोग. But we cannot abuse His goodness, His mercy, His kindness, His unconditional love. आमी बाबा भयणीनो प्रयत्न करुया देवाची काकूत अनुभवूंक, बरे मना काळजान जिवंक, एकामेकाच्या संबंधान जिवंक आनी देव आमचो ओरंब आनी शेवट. देव आमचे हे संवसाराची वाटेर आमचो एक सांगाती आमकां बरो रस्तो दाखयता. त्या रस्त्यान आमी चलूं आनी सासणीक जिविताची वाटेर आमची पावलां आसूंक हे मिसांत आमकां कृपा मागून घेवया. भेटून आमी गायन गावया म्हाल वरदानाचो C23, पान 30 आनी 8, C23, पेज 38.
भावनो हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हाताने हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. बाप्पा, भाग्योन दिरिनिवाच्या पोरबे दिसा तुज्या मोहिमेच्या मनाक आमी भेटयता तें बलिदान दोयन स्विकार कर आनी पवित्र सभेचो भावार्थ शिताब सांबाळून ताच्या एकवटान थीर रावन तुज्या सासणीक स्वताचो मोग आमच्या काळजांत पेटय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवीदार आनी शास्त्रचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. इरिन्यू तुज्या रोगशाश्च्यान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगत वारून आपली विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें आमच्या अशोकतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सोपूर्णायेन तूं परजळयताय. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कांस घेतलो. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतल्यान पियात म्हज्या रोगताची कांस. नव्या आनी सस्नीक करोराचें रगत पातकेंचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवोवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेजता. पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक की पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडो. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची. हे मीस आमी भेटयता तांची. काकूत कर म्हूण आमी मागता. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्लें समेजता. तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन मिसा भेटीन वांटो घेतलेल्यांची
दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमची माय सांगाती, तिचो पुती भाग्यून जुजे, भाग्यून दोनमृत, भाग्यून इरिनेव, आमचो आस्करी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक आमेन. भयणी भावांनो, अब्राहामान देवाक आपलो पाय म्हूण वळखिलो. जेजून आमकां आबा बापा म्हूण स्वर्गीच्या बापाक उलो मारूंक शिकयला. जसो अब्राहम देवा लागीं वाणपणाक वता, एक इश्टा भाशेन उलयता, सादेपणान उलयता, एका भुरग्या भाशेन उलयता, असलेंच सादेपण, असलेंच भुरगेपण आमकांय देवाच्या संबंधान दी म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांनी आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक, आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन रुतांक मुडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय, पूण ज्यो पवित्र सभेच्या वार्ताचे दीस घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. विशालकाय जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. जेजूचे जेवणांत वांटून घेतिली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण जेका चित्रान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू आमच्या काळजांत आयला, ताका दिन वासूया वा काणुया. तो जावन आसा आमकां बापाचो उपकार. सगळ्या वायटा वेळार तो आमकां पावता. असल्या बरवाशान आमी हे मागणी करुया. सोर पदवेदारा आनी काकलूसारा देवा,
तूं आखे रोसणीचो तूं उपरमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडी खाल कश्टांतल्यान पासत तुका आमी प्रार्थोन उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ह्यावचीत सुरू जाले पेस पिडा निरंतरा खाल येवन हे पिडेक लागून दोतोरल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सोशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळा गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे येवजणेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. प्रार्थुया. भू मोगाळ बाप्पा, भाग्योन दिली निवाचो उगडास काडून जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आतांच आमी वांटो घेतला. मोरो पुर्यान आपलो बाबार्थ सांबाळून सर्गीचो आनंद आनी रोक्षाश्यांचो मुकूट भाग्योन दिरीनी उजळूंक पावलो. तशेंच हे पवित्र पोसणा वरवीं आमी त्याच बाबार्था प्रमाणे जियोंक आनी खरें पवित्रपण जोडूंक तोच खरो बाबार्थ आमच्याय काळजांनी पेटोय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमेन. फाल्यां बाबा भयणीनो भाग्योन पेद्रू आनी पावलू जेजूच्या धर्मदूत हांची दोबाजीक परब. पेद्रू आनी पावलू म्हळ्यार दोन पवित्र सभेचे अखंड खांबे. तांचें मुण्यारपण आनी तांणी पवित्र सभेक केल्ली सेवा पवित्र सभा दोगांयकूय एकाच दिसाक मान दिता. आमी सगलीं जाता ते भाशेन मिसांत वांटो घेवन भाग्योन पेद्रू आनी पावलू भाशेन अखंड भावार्थाचे गवाय जावंक मागुया. फाल्यां जायतीं आमचीं भाव भयणां भाग्योन पेद्रूची परब करतात. आपआपल्या कपेलांनी फिरगोजांनी सादेपणान पेद्रून जेजूचेर भावार्थ उचारलो. पावलून तो बुरगुटलो आनी दोगांयनी आपल्या रोगतान दिली गोवा ह्या भावार्थाक. सगळ्यां पासत मागुया. मीस 7:30 वरांचेर. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आनी सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार. शेवटाचें गायन गावुया. देवाक आर्गां दिवुया. E 4 5 7 आनी 8 E 4 पेज 78.